साळावले धरणाच्या उदकांत आशिल्ले कुर्डीचे सोमेश्वर देवस्थानाचो वर्सुकी दीस मोठ्या दबाज्यान जालो। ह्या सुवाळ्याक गोंयभरांतल्यान भाविकांची मोठी गर्दी जमली। मे म्हयन्यांत साळावलेचें उदक कमी जातकीच 1984 धरणाच्या उदकापोंदा गेल्लो कुर्डी गांवांतले भग्न वास्तूचे अवशेश आनी आवाठ दिश्टी पडटा। आनी बरोबर सोमेश्वराचें देवूळय। फाटली 3 वर्सां जालीं गिमांत ह्या देवाचो उत्सव मनोवंक सुरवात जाल्या। सगळ्या दक्षिण गोंयच्या उदकाची वेवस्था करपाक म्हणून सरकारान साळावली धरण बांदलें आनी तेन्ना कुर्डीच्या लोकांनी आपल्या गांव, घरदार आनी शेतां भाटाचेर उदक सोडलें। 1984 हो गांव धरणाच्या उदकापोंदा गेलो। गांवा बरोबर सोमेश्वराचें देवूळय। तेन्ना सावन दर मे म्हयन्यांत उदक कमी जाल्या उपरांत पोन्नो कुर्डी गांव दिश्टी पडटा। पूण गांवांत वचपाक वाट मेळनाशिल्ली। 3 वर्सां फाटीं थंय वाट केली आनी सोमेश्वराचो वर्सुकी उत्सव सुरू जालो। 2-3 वर्सां पयलीं हांगा येवपाक आमकां ह्या उदकांतल्यान येवपाक आमकां स्थान मेळ्ळें आनी हेचे पयलीं दोन वर्स पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटान डॉक्युमेंटरी काडपाक लोक धाडल्यान त्या लोकांनी फोर्स करून आमकां हांगा हाडले आनी हांगा आमची झाडां बिडां सगळीं मारून आमी देवाची मुर्ती आमकां मागीर दिसली। मागीर काही लोक हांगा येवपाक लागले, दर्शन घेवपाक लागले। 3 वर्सां पयलीं आमी हांगा उत्सव सुरू केलो। तो त्या उत्सवाक सगळे भावीक सेवक सगळे येवन हांगा हो उत्सव मनयतात आनी हांगाचा जवळ 1,500 ते 2,000 लोक आपली उपस्थिती लावन ह्या कार्याक शोभा हाडटात। आनी मुख्य म्हणजे कितें, हो सोमेश्वर देवस्थान जरी बुडून गेले असले तरी हो सोमेश्वर देवस्थान अजून बरें हांगा आसा। तेजे ते स्वयंभू आसा, तेजे स्वरूप हे हांगा आसले कडेन आसा समजा। तेजे कारणान लोकांक ह्या देवाची चड श्रद्धा आसा आनी हे पंचक्रोशींतलो म्हणजे पंचक्रोशींतले लोक हांगा येतातच आनी गांव भोंवतणी सगळे जे लोक कुर्डीकार म्हणजे आसात हे देवा ते केन्नाच विसरना। आमगे थंय जो चैत्र पौर्णिमा, महाशिवरात्री, दसरोत्सव जातालो तसोच हांगा आमी करपाचे प्रयत्न करता आले, पूण ते जायना। फक्त आमकां 1 म्हयनो सवड मेळटा। फक्त मायाची 1 तारीख ते 30 तारीख पर्यंत हे अशी उगडी उरता। हे जे देवूळ तुमकां हांगा दिसता हे खूब देवूळ व्हड आशिल्ले, पूण 1984 साळावली डॅम कंप्लीट जाले नंतर हाजो फुडलो भाग जो आसा 75% पोर्शन हे देवळाचे आमचे मोडून सगळे दुसरी गांवां रिहेबिलिटेशन कॉलनी आसा थंय देवूळ बांदपाक म्हणून व्हेल्लें आसा। आनी फाटल्यान तुमकां आतां फक्त गर्भकूड दिश्टी पडटा। त्या गर्भकुडीत ते देवाचे श्री सोमेश्वराचें लिंग आसा जे अति पुरातन आसा। हे देवस्थान कोणे स्थापन केल्लें हाजो उल्लेख सारको दफ्तराक सुद्दां मेळना, पूण 1882 सालाचें एक पोर्चुगीज गॅजेट सांगता की अष्टग्राम म्हणजे श्री चंद्रेश्वर देवाचे 8 ग्राम जे आसात, 8 ग्रामां पैकी हो एक ग्राम। हे ग्रामार रावणारे पयलीं जे आदी कोण स्थानीक लोक आशिल्ले ते लोकांनी हे देवूळ स्थापन केले म्हणून। आतां हो गांव हांगा ह्या दिसांनी मे म्हयन्याक उदक सामकें कमी जाल्या नंतर खंयच्यान तरी वाटो मेळटा तशें आमी येवन आनी आमची बरोबर गोंयचे हे गांवांत न पयले अशी भक्त देवा मानणारे आनी गोंय भायले लोक सुद्दां पयलींचे पुरातन काळांतले सोमेश्वराचे जे कुळावी बिळावी मुळाचे अशें म्हळ्यार ते सुद्दां लोक हांगा येतात। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। दत्ता दामोदर नायकाच्या द जंगल पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो जालो। सुवाळ्याक गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू वरुण साहनी मुखेल मानेस्त आशिल्लो। Now this book I have written in such a way that children will imagine and visualize. Now this important of visualization I have learned from none other than architect Charles Correa, to whom I have dedicated this book. And I think when I was going through this, I haven't read all the stories yet, but I read a few of them, and I think what I found really very, very important and extremely modern day about it is how there is not that distinction between species that we've sort of seen in traditional stories. रायचे रिकन्स्ट्रक्टेड अवर लेडी ऑफ स्नो हायस्कुलाचे बिल्डिंगेचे उक्तावण आज बिशप फिलिप नेरी फेर्रावाच्या हातान जाले। आपल्या जिविता उद्देशी दुसऱ्यांक वाईट दोषेर पावून दिना जावन आपल्या जिविता उद्देशी दुसऱ्यांक शेगुणांचो, तत्वांचो, बरेपणांचो आनी देवाचो शिकवयतलो रस्तो दाखोवन हेच मनान धरून ह्या इस्कोलाक हे नवे रूप, नवो आकार दिला, नवी इमारत बांदल्या। हांव खरेंच उपकार दिनवश आमच्या आरसीबी स्ट्रायवाक
तो न्हूच आमचो चेअरमॅन BSCचो, बट इट्स मोटर एवरी टायम ही विल push us, remind us, motivate us, emulate us to go ahead, and it's a positive push. तियात्र आणि राजकारणाचो खूप लागींचो संबंध, मात आपल्याक तियात्रांनी टार्गेट करपाचो चान्स दिवचो ना म्हूण उपसभापती मायकल लोबो तियात्रिस्तांच्या भोवमान सुवाळ्याक उलयलो. सरकारान हांवूय आसलो आनी आमदार जालो, सो थँक्यू फॉर ऑल द तियात्र पीपल. आनी खूब जाण घराय गेले ह्या फावटी तियात्राक लागून. म्हणजे आमदारांक जो जिखून येयले मिनिस्टर जाले तांकां घराय धाडले. So theatre plays a very important role in politics also. I have seen it very closely. अजून पासून I am okay. म्हणजे theatrician अजूनही पासून आमकां टार्गेट करून ह्या फावटी नको. But I am trying my level best to be around them, around the theatre. स्नेडेन शॉन डान्स अकादमीचो समर डान्स शोकेस सीझन 10 2017 पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑरेटरी हॉलात जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.